Speaker sir, बरं दिसतं ऐकपाक की and I also really appreciate the minister because he is working every day. But target department तो चिंते भाषेन चिंतना speaker sir. Speaker sir, मुझे second question आले की 15 नोव्हेंबराचेर why was water given for the canals? Why was it released for irrigation purpose? When there was already specific scientific information that we are going to have less rainfall, rains are going to start late. जेन्ना एक खबर आसली तेन्ना 15 नोव्हेंबराचेर कित्याक रिलीज केले इरिगेशनाक आणि हे डिसिजन जे घेतले ते ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे घेतली म्हणून सांगले. बट माय स्पेसिफिक क्वेश्चन वॉज जेन्ना हो सर्क्युलर काढलो तेन्ना सर्क्युलर फकत चीफ इंजिनियरांनी सायन करपा जाय आशिल्लो ओ टेक्निकल इंजिनियर्स डॅम इंजिनियर्स जे आशिल्ले तेम सगळ्यांनी सायन करून हे डिसिजन घेवपा जाय आशिल्लें. सो इज इट ट्रू that 15 नोव्हेंबराचेर उदक रिलीज केले इरिगेशनाक ताका लागून अंजुनेम डॅम वॉटर लेवल वेंट डावन नंबर 1 and why has this decision taken like this on this circular by sitting in the office? जरी तरी इतली उस्को आशिल्लो गोंयकारांचो आनी गोंयचे लोकांचो उदका पासून इतलो उस्को आशिल्लो जाल्यार हे नेग्लिजन्स कितकोन जालें? Was it a planned negligence or was it actual negligence? की मेळत ते उलयता स्पीकर सर मेळत ते फालतू गोष्टी उलयता. You see, these dams were meant for irrigation. लक्षांत दवर अंजुने डॅम was specifically meant for irrigation. तू थंयचे 5,000 10,000 शेतकारांच्या पोटार मारपाचे म्हणटा. पंचवाडी डॅम go and study is definitely meant only and only for irrigation, but now it has been converted for drinking water purpose. लक्षांत घे स्पीकर बस मातसो ऐकय ऐकता महाशय हांव जेन्ना मार्च म्हयन्या एप्रील म्हयन्या मे म्हयन्याक जेन्ना खुद्द त्याच्या गांवांत सुद्दां गेलो सोण्या गेलो केप्यान गेलो सांग्यार गेलो काणकोण गेलो तेन्ना शेतकारी लोक म्हणपाक लागले आमी शेत रोवपा म्हणटात पूण आमकां उदक जाय न्ही आमकां उदक दिवपाक जाय टायमार गॅरेंटी आसना नोव्हेंबरा येतली डिसेंबरा येतली जानेवारी येतली म्हणून. सो मातशें हांव देव न्ही स्वप्न पडपाक आनी कळपाक की अंदूच्या जून म्हयन्याक पावस येवचे ना म्हणून अपेक्षा धरली की पावस आसतलो. डॅमा आमगेल्या जवळ जवळ 2 महिन्याचो स्टोरेज आसता. इवन पयर आमचे जेन्ना मे म्हयनो आयलो 20-21 तारखेर पावस पडला पण स्टील वी हॅड अ स्टोरेज ऑफ ऑलमोस्ट 50 days इन सालावली डॅम. पंचवाडी डॅम जो आसा पळय न्ही थंय आमी इरिगेशन करीत ना लक्षांत घे. तूं ते 15 नोव्हेंबराचें म्हजें डिसिजन जें आसा पळय न्ही त्या संबंधी तूं पॉयंट आउट करपाक पळयता. दॅट वॉज नेवर अ रॉंग डिसिजन. इट वॉज इन द बेटर वेलफेअर ऑफ द फार्मर्स कम्युनिटी. शेतकऱ्यांक उदक पावन तांकां तेंगेलें शेत जें आसा पळय तें रोवपाक पळोवपाक जाय आशिल्लें आनी म्हणून 15 नोव्हेंबर इज नॉट अ रिजन निसर्ग नाशिल्लो आमचे बरोबर. आज सांगता हांव निसर्ग फूल आमचे बरोबर आज आसा. काल आमचो डॅम पंचवाडी डॅम आसा ओवरफ्लो जाल्लो आसा. सानावली डॅम जो आसा पळय हो फाल्यां ओवरफ्लो जातलो. लक्षांत घेयात आमी सगळ्यांनी उदक जरी इतलें सामकें मोठ्या प्रमाणांत जर आमकां गोंयकारांक मेळटा पूण तरी आसतना तुमी आमी सगळ्यांनी मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही हें खूब लक्षांत घेवचें पडटलें. मोठ्या प्रमाणांत लक्षांत घेवचें. 40 मतदारसंघांतल्यान लक्षांत घेवचें पडटलें आनी म्हजें एक मिशन जावन आसतलें मुखावेलें वर्सभर मिशन जावन आसतलें ती वॉटर मॅनेजमेंट जो आसा हो इश्यू घेवन आमी भोंवतलो. वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर कन्जर्वेशन एट द सेम टायम नवीन डॅम्स पॉसिबली जाली जर जायत बाय डिसेंबर दीस 2023 वी वील ट्राय टू पुट अप अ फाउंडेशन स्टोन फॉर अ डॅम एट माणके गोवा म्हणटा थंय आनी काजुमा म्हणटा थंय दारबांदोड्या मतदारसंघात. त्या शिवाय चरवणे जे आसा पळय न्ही इन मादई बेसीन त्या डॅमा संबंधी सुद्दां फाटल्या 15 दिसां भितर वायल्ड लायफ बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताणें अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हे इश्यूज आसा पळय न्ही तोय आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पुट अप करतले. इतलें सांगून वॉटर मॅनेजमेंटा संबंधी हांव आतां सांगूं शकता आनी सांगता की वी वील नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ टू मॅनेज द वॉटर which is a very very prime commodity. ओके सर सांगले ते ऐकले भरपूर क्लॅप ऐकल्यो. हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की अंजुनेम डॅम इज ओनली फॉर इरिगेशन पर्पज म्हणलें ताणें आनी अंजुनेम डॅमांतले जे कॅनालांतले ओय स्पिलेज जाता that is being used 70 to 80 mld water is being used for the people surrounding in Anjunem. ते खबर आसपा जाय पूण तेमी हांगा आन्सर दिता असो सांगलां की however economical and scientific use of water is being planned to conserve water in the dam to the extent of 15 to 20%. जरी तरी तुम्ही डॅम ते वाडपाक आणि एग्रीकल्चराक आणि वाडोवपाक सोदता जाल्यार how are you going to take care of these people who are surviving on the 70 to 80 mld of water? 70 to 80 mld of water from this dam is being utilized by local general public.
तू जर तर मुठा इरिगेशनाक टोटल यूज करता जाल्यार तू फॉल्सिफाय करता जाल ना आनी तू समज फ्युचर प्लॅन आहा इरिगेशन हें तू मुट्टे भाशेन to make sure that the irrigation will grow. You are going to grow the projects. So how are these people going to be dependent? आज तू जरी तरी मुट्टा की irrigation आणि आम्ही हे करता आशिल्ले ते करता फार्मरांक तू हे 70 to 80 mld वॉटर जे लोकांक वयता आशिल्ले त्या लोकांक स्पीकर सर आज आम्ही मातशे पुसान चिंत नासतना those people have gone without water speakers and they have stayed without water speakers sir. Minister should note that they have stayed without proper water supply because they were dependent on that 70 to 80 mld water and which was not pumpable on the 21st, 28th. It was not pumpable in those areas of Anjunem, surrounding areas. Water was, this has happened this year and I think this has to be assured in the floor of the house. See, that this does not happen next year. अंजुना जेन्ना उदकाची शॉर्टेज जाली म्हणून आमकां कळ्ळी, immediately we approached PWD. They had an old pipeline which was existing there and which was not being used. Immediately we wanted to get the Tilari water back to this Padose. ही तयारी केली फक्त इतलें कितें fortunately rains came to us and then listen that provision will be always there and in Tilari we have got always sufficient water. I tell you by 2024 we are going to provide 250 mld of water up to Kalangut, Shivoli and all that Baga and all that area, we are going to supply water by 2024. Because we have already launched a scheme for that, for the entire north. Speaker sir, last thing, so is it true that this time water was less and we had to pump water from the mining pits to supply to the people? Was it true? And was that water checked and testified? Are we going to follow the same procedure in an emergency? People of Goa should know. Mining pitantlu udo lokak आम्ही पिवपा दितले हेजा मुखार अशें करून in an emergency. तुमचें म्हणणें कितें की उदक आसा मायनिंग पिटांतलें काडचें न्ही काय म्हणून? ना ना मुगे म्हणणें डिफरंट. तें उदक उजा करपा जाल्यार is that our reservoirs for the future? Then we all should know. एक मिनिट लक्षात घे. Say it no. Let people mining know. pits. Put it out on record. Venzy, mining pits वनूच उदक पंपिंग करूना. जो फाटले 10-15 वर्सांनी उदक मायनिंग पिटांतले जेन्ना गरज पडटा मायनिंग पिटांतले उदक पंप करतात. And I tell you, we should preserve this all mining pits, and we should try to use this water as and when required. Then officially you should put it as storage management, no? If that is allowed that way, then if you put it as storage management, part of the storage system.